जेजू आपयता, जेजू आपयता, म्हाका तुका गोपाळ आपल्या जेजू आपयता, जेजू आपयता, जेजू आपयता, म्हाका तुका गोपाळ आपल्या जेजू आपयता. जुवांवाचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, कोण म्हजो मोग करतात ती म्हजें उतर सांबाळटात आनी म्हजो बाप तांचो मोग करता, आनी आमी तांचे थंय येतल्यांव आनी तांचे सवे ठिकाण करतल्यांव. म्हजो मोग करिनात ती म्हजी उतरां सांबाळिनात, आनी जें उतर तुमी आयकतात तें म्हजें न्हय पूण म्हाका पाठयला त्या बापाचें. तुमचे मदें आसतना हांवें तुमकां ह्यो गजाली सांगल्यात, पूण पवित्र आत्मो म्हजे नांवीन बाप तुमकां धाडटलो तो शारोती तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगळें तुमच्या मनांत हाडटलो. शांती तुमकां दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. संवसार दिता तशी हांव ती तुमकां दिना. तुमचें काळीज उचांबोल वो बेजूड जावं न्हय. हांव येता आनी हांव तुमचेशी येता अशें हांवें तुमकां सांगलां म्हूण तुमी आयकलां. तुमी म्हजो मोग केलो जाल्यार हांव बापाशी वेता म्हूण तुमी संतोश बरीत जातले आसल्यात, कित्याक बाप म्हजें वन व्हड. हें घडोवन आयले उपरांत तुमी विस्वास दवरचे खातीर आतां हें घडचे आदीं हांवें तुमकां सांगलां. देवाचें उतर हें.